आमचे गाव आमची देवळा आमची भाटा आमक नका सोडचिना रे गाव आमचे गाव आमची शेता आमची भाटा आमची देवळा आमक नका सरकारच्या दोळ्यार जो काळोख पडलेलो आसा त्या दोळ्यार आयज उजवाड घालपा खातीर आनी सरकाराक जागो करपा खातीर की हे बारीक समाजाचे लोक हांगा रस्त्यार येयल्ले आसा। आयज गोंयभर जे लोक अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध सगळे गोंयचे लोक आयज भायर सरलेले आसात आनी आयज जी क्रांती जी घडपाक जाय ती आयज क्रांती आमकां घडटना दिसता। जे 18 जुनाक जी क्रांती घडलेली आनी आमी गोंय आमचे स्वतंत्र केल्ले तीच क्रांती आता गोंयांत घडटली आनी आयज हे बीजेपी सरकाराक हो लोकूच आयज दाखोवन दितलो। कुंकम जो जाता थंय म्हादेवाचें देवूळ थंय महाशिवरात्रेक हेच आमदार हेच मंत्री वचून ते अभिषेक घालतात। आता हो बंधारो जर जालो जाल्यार आनी हांकां थंय त्या देवळान वचपाक मेळचें ना कित्याक ते देवळूच बुडटलें म्हादेवाचें। आता ह्या बंधाऱ्याक जवळपास म्हाका दिसता 500च्या वयर घरां ही इफेक्टेड घरां आसात। फाल्यां हो बंधारो जालो जाल्यार ही 500 घरां ही पावसान बुडटली। थंय तुमचे स्थानीक देवस्थान आसतले थंय तुमचे कुळ पुरुष आसात खुबशे। सो हे सरकार म्हणटा तें फक्त नांवा पुरती आमी हिंदुत्व राखता म्हणून आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता पूण ठामपणे निश्चित रावचे पडटले। जर तर बँड जाले हे सरकार रावलाच सरकाराक फक्त जाय की कशे तरी लोक वाजोवन हो प्रोटेस्ट सोडून वचचे म्हणून आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले। जो मेरेन हो बंधारो स्क्रॅप जायना जो मेरेन हे 450 करोड रुपयाचो स्कॅम जो मेरेन स्क्रॅप जायना तो मेरेन म्हाका दिसता तुमी हो आवाज उठोवचोच पडटलो। आमी तुमचे बरोबर सदांच आसा। आयज जेन्ना भंडारा हांगासर हाडून ह्या लोकांचे तोंड काळे करता आणि देवाचे तोंड काळे करता तेन्ना तुमकां तोंड काळे करता ते दिश्टी पडना। गावड्या गोंयचो राखणदार म्हणपी मनशांक होय आमी प्रत्येक जण गोंयचे राखणदार। जेन्ना लोक सुद्धा वाट चुकलेले आसात तेन्ना जेन्ना राखणदाराक उलो मारलेलो आसात तेन्ना हे सगळे लोक एकठांय आयिल्ले आसा गांव राखपा खातीर। सगळे चारूय आमदार तुम्ही सहित हो बंधारा प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करिनात जाल्यार फुडले इलेक्शन येवचे पयलीं तुमकां स्क्रॅप करता।